इंट्रोड्यूस कर म्हटलेलं मग ना ना अहो मातशें बसू हांगा म्हाका उठचें पडटलें ना 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 तुम्ही बसा आता ना ते खंयसरी ऍडजस्ट करता ते बस हय हय मातशें रॉंग जाल्यार ना आमी अगो सांगू ना ना म्हाका मातशें उलोवपाक जाय तेंचे कडेन उलोवनी रे हांव तुमचे व्हडले फॅन जाणा तुमी खैतान भज्या तसलें न्ही सामको डाय हार्ड फॅन म्हणटा पळय तशें डाय हार्ट तूं मातसो ओगी बसा आनी तुमी इतले तेंप खंय आशिल्ले आमच्या घरा येवकूच ना रात विसरले तुमी ना 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 त्या खातीर न्ही त्या बाबा घरच मग लोकां फुडें व्हरूया होम स्वीट पळय आयक शिकून घे तरी पूण म्हाका एक प्रश्न पडटा हय सांगा सोफा खंय तरी पळयला हांवें तो सोफा म्हज्या पप्पान दिल्लो एक्चुअली हांगा घरान जे कितें वस्तू आसात पळय सगळ्यो तो म्हज्या सगळे पप्पान दिला हे कांयच करत ना पप्पा खंयच्यान हाडटा ते सांग मगो सगळे पप्पान दिल्लें सगळे हो सुद्दां तोय नशिबान पप्पानच हाडला म्हज्या ती तुका खंयच्यान चोरून हाडलो तर ए, म्हाका चोरून हाडूंक ना हे चोरी करताना म्हाका मेळलें एकदां तेका आडयला लोकांक कडल्यान मार आयकनाका तें सगळें आं? मन चोरी आवयस विचार नाका आसूं कोणे कोणाची केली ताणे तुजी केली काय तुवें ताजी केली म्हाका पळयल्यार तुमकां कितें दिसता म्हाका तर कांयच दिसलें पळय आयक आमी असल्या क्षेत्रान आसा त्या क्षेत्रान आमकां कोणाला कांयच दिसना हांव वता तर हांव कॉम्प्लिमेंट दिता तुका तूं खऱ्यांनी खूब सुंदर दिसता इतलें आनी कितें आनी कितें आयकपाक सोदताले तूं दुसऱ्या पिक्चरान बीन ताका तुका ऑफर हय आसता तुमचे नेक्स्ट पिक्चर केन्ना येतले ना आमी हिरोईन घेना आसतना पिक्चर ना एक्चुअली माझे कडेन एक ऑफर आसा आगो बाय ऑफर तो तुमकां दितलो तूं ताका दिवं शकना आय कॅन जस्ट गिव्ह सजेशन्स न्ही एक सांगता पार्ट 1 हिरोईन ना बरें आसा पार्ट 2 तर हिरोईन ना हांवूय ना फिल्मान तुज्या आणि कोणाला हिरो घेऊन म्हणटा कोण ते जाणा न्ही तुम्ही दामू सर हय दामू सर तांकां हिरो जाय आणि हांव हिरोईन तशाला एक काम कर मी तर हिरोईनच करतो करचें पडटलें हांव ऍक्टिंग बरी करता विचार हांकां सदां हेंच्या मुखार तर ऍक्टिंगच करता हांव प्रेमाची जावं कसली ती हय एक्टिंग बरी करता खबर आसा ऐसा हो हमारे बिहार में ऐसा नहीं होता है सर आपके बिहार में कैसा होता है वो बच्चा किसका होता है और बाप किसका होता है मालूम ही नहीं। आमचो अजून बच्चाच जावना कोणाला भुरग्यांचे रिझल्ट पावता ना माझ्या फ्रेंडाचे चलो आशिल्लो ते फ्रेंड येवपाक शकनाशिल्लो म्हणून एका धाडलेलो चोरून हाडला कितें तुमगे पुरो पुरो चल 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 जालें भितर म्हणजे चल तूं, चल बापायचें. चल भितर ना ना म्हाका एक विचारपाकच सांग, जाय सांग. सगळ्या मुखार तूं म्हजेर कितलो प्रेम करता इतलें म्हाका सांगतो हांव तुजेर मोग करता कितलो ओके कितें आन्सर दी तुका आतां त्या भायर तुवें बोर्ड मारला न्ही कितें सांग या घराचें नाव काय बरें होम स्वीट होम होम स्वीट होम पळयल्यार तर काय बरें दिसता स्वीट भायल्यान दिसपाक जाय म्हणून भायल्यान दिसता ते भितरल्यान नासता न्ही सर कितें घरान तुमकां दोगांकी पळयल्यार कळटा की तुमच्या दोगांचो एकमेकाचेर खूब मोग आसा ते म्हणून हय गो चल मोग हा चल आतां चल भितर चल ना ना तूं खूब म्हण हा न्ही कितें म्हणू सगळ्या मुखार कितें म्हणू तें म्हाका आयकुपाक जाय तें तुका मागीर आयकता भितर चल तूं भितर चल चल ओके सो फ्रेंड्स आमच्या वांगडा सद्याक डिरेक्टर एक्टर अँड येस आनी एक एक्टर जे गोंयचे खूब मोगाळ अशे एक्टर आसा सर ह्या फिल्मान तुमकां बिहारीचो रोल मेळ्ळो अँड तशें उलोवपाकूय जाय आशिल्लें तुमी ह्यान पयलीं बिहाराक केन्ना गेल्या राजकारणाच्या प्रांतान असल्या कारणान अमेठी वचपाचो चान्स मेळ्ळो ओके तो थंयचो तो गमशा मागीर तो तकलेक बांदपाचो तो पळयलो म्हाका दिसता काही गजाली ज्यो घडटात तुजे भोवती ते तुका केन्ना गरजेक पडटा सारकी गरजेक येवन पडली पूण ते जो लँग्वेज आनी तांचो जो हेल आसा उलोवपाचो तो कसो कितें तुमी तयार केलो तो गोंयान आतां परिस्थिती ती जाल्ली आसा आनी थोड्या दिसांनी आमकां उलोवचेच पडटलें ती भाशा काय आनी वस्तुस्थिती आसा तशी की फाटल्या तुमी कोणाकय वचून वाटेर राव आनी एड्रेस विचारात पळय खंयच्या दुकानकारा कडेन किंवा खंय वचून तो दुकानकाराक म्हणजे म्हजे कडेन हो प्रत्यय आयल्लो आसा कोण तरी म्हाका सोदपा आयलो की ते दमनायकाचें घर खंय काय म्हणून तो कितले वेळ कांय सांगत ना मागीर ताका ताका विचारलें किधर आहे काय म्हणटकीर मागीर ताका सांगचें पडलें तो इधर से जाव लेफ्ट मेल रायट मेल आनी इवन आतां बाजारान सुद्दां आमी ज्या भाशेचेर मोग करतात कोंकणी भाशेचेर जाल्यार सुद्दां आमी उलटी करतात म्हणजे फुडल्यान आमकां जर कोणी मराठी मनीस आयलो किंवा खंयचोय जर मनीस जर आयलो आमी ताजे कडेन ताजे भाशेन उलयता म्हणजे तो आमचे कडेन कोंकणी भाशेन उलोवपाचो प्रयत्न करता आनी आमी ताजे कडेन ताजे भाशेन उलयता म्हणजे हातून आनी कितें उरली
सो हळूहळू इवन तूं मार्केटान जसो गेलो मार्केटान वतकीर नुस्तें घेवपाक वच किंवा भाजी घेवपाक वच भाई साहब ये कैसा दिया भाई साहब इसका कितना थोडा कम कर मरे. सो हळूहळू कितें आसा की आमी ताजी भाशा म्हणजे आमकां कळना अशी न्ही पण आमची भाशा ताणें कितली म्हणजे तो ताणें गोंयकार जावपाक जाय ह्या मातयेन मिसळपाक जाय ह्या मातयेचेर ताणें मोग करपाक जाय जशें फिल्मान आसा सारकें. फिल्मान जो ताजो मेन जो रोल आसा तो रोलान तेंच सांगता न्ही तो की जो आपूण सुद्दां जर गोंयकार जर मुळावो हातून ना जाला जाल्यार मोग करून आपूण गोंयकार जाल्लो आसा मोगान. आणि म्हाका दिसता ही गजाल खूब लक्षात घेवपा सारकी आसा. खूब सिरियस नोटाचेर दवरली ही गजाल तुमी सर की आमच्या गोंयान रावन आमी हिंदीन उलयता सगळ्या लोकां कडेन अँड कोंकणी जी आमची लँग्वेज आसा ती म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी आमी ताका विसरत अशें म्हणिना. सगळ्यांक कोंकणीचेर मोग करता पुराय गोंय मोग करता ही गजाल तितलीच खरी. जे कोण उलोवन दाखयना ते सुद्दां कोंकणीचेर मोग करता ही गजाल तितलीच खरी आसा. पूण येस कोंकणी सांबाळून दवरत आमचे गोंयकारपण सांबाळून दवरत भरपूर गरजेचें आसा. कमिंग टू फिल्म ओके आणि ह्या फिल्माचे एक सरप्रायज तुमच्या खातीर हांवें हाडलेलें आसा हांगासर. सो ह्या फिल्माची एक एक्ट्रेस तांकां आमी वेलकम करुया आमच्या स्टेजीचेर. येस सोफिया जी एकदा वेलकम करा तांकां एकदा. म्हाका एक एक बरो इन्सिडंट सर तुमच्या वांगडा घडलेलो आसा. वा म्हाका दिसलें सरप्रायज गिफ्ट म्हणून ते कितें तरी ताका फणी बी दिता काय म्हणून. ना ना फोणी ना बेट सकते. ओके सो खऱ्यांनीच तांकां कोंकणी येना म्हणून तांचे कडेन हिंदीन उलयता सर. ओके बट कुछ अच्छी बातें हैं इस फिल्म के दौरान आपके और जॉन सर के बीच में. उनके बारे में हमें सुनना है और वो जो इंसिडेंट है यहाँ पे हम फिर से कर सकते हैं एक वो सर सॉरी बट येस आमकां तो पळोवपाक जाय परत एकदा. आणि जे कोणी हे फिल्म मिस केला थिएटरान वचून पळोवपाक तांकां हो सीन तर मिस जाला प्लस आणि खुबश्यो गजाली मिस जाल्या आसतल्यो. सबसे पहले एक्सपीरियंस कैसा था उस फिल्म का और उस सीन का पर्टिकुलरली. उस टाइम बहुत डर रही थी मैं लेकिन कर पाई या नहीं पता नहीं समझ में नहीं आया मुझे. जॉन सर ने बताया मुझे सिर्फ जॉन सर को और मुझे ही पता था क्या करना है बाकी किसी को भी नहीं पता था. उसके बाद जॉन सर बोले मुझे पकड़ना है और गिर जाना है तो वो सिर्फ हम दोनों का ही पता था. तो वैसा ही मैंने शॉट की मतलब मेरा लाइफ का पहला ही था. लेकिन बहुत ही अच्छा सबने एंजॉय किया हमने. और दर्शकों ने भी बहुत एंजॉय किया वो सीन. लेकिन वो सीन हम फिर से कर सकते हैं इफ जॉन सर परमिट्स. सर एक बारीक सो यस कम ऑन टाळ्या मारा त्यांच्या खातीर हडले. हांगा सर नारियल का है? नारियल इमेजिन करो नारियल. इमेजिन करो नारियल है हाथ में मामांचो And- डबे आसा पळय भितर. ना मामा इतले शीप गोष्टीच वरी ना आमचो. बरें जालें हें पळोवपाक तुजी बायल ना. गिर जाएंगे तो सोफे पे गिरना पड़ेगा. सोफा टूट जाएगा तो नहीं टूटेगा ये बहुत ही चोरी अच्छा का है. है. चोरी का है चोरी का है स्वप्नील सर मातशें ये ठीक आहे. ओके सोफाचेर तुम्ही पडपा शकता. हांवें उठपाक जाता. नो नो सर तुम्ही सर. ओके येस वन एकदा वळून टाळ्या मारा तांच्या खातीर. येस हे तुम्ही चुकून पडलेले काय खऱ्यानीच पडपाचो आशिल्ले तशे. यो गलती से गिर गया था. गलती से वो शॉट एकदम अच्छा हो गया. अच्छा हुआ लेकिन सोफिल सर को भी नहीं पता था बाद में लोग बोले अच्छा है बोले. तर पयलीं कितें आशिल्लें पयलीं जॉन जर धांवून येता ती फक्त अशी फाटल्यातल्यान पळयता आनी सर रिएक्ट जाता इतलेंच करपाचें आशिल्लें. मैं डर गई थी कहीं कोई तो मेरे गले पे तो नहीं आ जाए नारियल मेरे सर पे तो ना आ जाए. आनी तातूंत सराची आनी कोयती आशिल्ली. सर ती कोयती आणि नाल बीन सगळे मॅनेज करून तुम्ही कशे कितें घेतले सगळे मॅनेज करून. पण तुमचो फर्स्ट टाइम येयले तेन्ना हांव थोडो फास्ट धांवन येयलो सो तें फाटीं उरलें सो परत रिटेक जालो. रिटेक जाता तेन्ना मुगे आय थिंक एक्सप्रेशन कितें येवना आनी तेगे धांवप येवप तेगे फास्ट जालें मुगे स्लोएस्ट कितें जालें. मागीर थर्ड टायम येयलो तेन्ना अशें कावंटान जाता तेन्ना तें अशें करून रिएक्शन आसलोलें हांव कुंबावळ मातें पूण कितें तरी पांय त्या काडलो आनी तें म्हज्या वयल्यान पडलें. सो तो चोवपाक बरो दिसलो पूण तो सारकें येवना. मागीर तेश कोन्न शॉट म्हाज्या आनी एकदां घेयलो. तुम्ही जसे उदळ म्हटले की वन ऑफ द बेस्ट वायफ तुमची जी मिसेस आसा ती
तांच्यानी जेन्ना हो सीन पळयलो तेन्ना तांचे कितें म्हणणें आशिल्लें सारकें खरें सांगा सर तशें काय ना मागीर घरा कडेन कितें जालां आसतलें ते रिवील करिना कितें तरी जालां त्या फिल्मान बी अशी बी करशाल त्या परत फिल्मूच करू नका अशें कितें सर मागीर दुसरे दीस पिक्चर पळोवन दुसरे दीस तुवें शर्ट घातिल्लो ताका फेर मारिल्लें नाशिल्लें दुसऱ्याच्या फेर चल तसोच चल बाजारात घेऊन वयतात अशें कितें आसलें सर काय ना Sure, sir. शुअर हाँ, सर की वाइफ भी है। सर तुम्ही त्यांना काय सांगून ना मुझे पता भी नहीं सर की वाइफ है। म्हणजे तुम्ही नाजाल्यार ती पडचीच नाशिल्ली फ्रीली ऍक्शन जावची नाशिल्ली सर पण तुम्ही त्यांना तांकां सांगलेले वाईफ बीन ना म्हणून कुछ भी नहीं बताया सर आपने। सर हे कितें कितनी गालियां दे रही होगी आपकी वाइफ मेरे लिए। नो प्रॉब्लम सर थैंक यू और आपका पूरा फिल्म के बारे में और फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा था आपका बहुत अच्छा था, बहुत ही मतलब मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह है उन लोग को भी मतलब मेरा पहला शूट है बोल के उन लोग बहुत मतलब अच्छा मतलब मैं पहले से डरपोक हूँ लेकिन अभी पहली बार की तो उन लोग बोले तू कैसा की क्या की। मैं बोली अभी जैसा भी आ गया जॉन सर ने बताया था मुझे वैसा की। मैं बोली मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर बीइंग विद अस थैंक यू जॉन सर खऱ्यानीच तुमच्याकडून थोडे टिप्स घेवचे पडटले तुम्ही तांकां सांगू बीन ना आपले लग्न जालां बीन म्हणून त्या टायमार सद्याक 200 शोज जाले आमचे ऑल ओव्हर गोवा तातूंतले कितले हाऊसफुल जाले सगळे ऑलमोस्ट ना म्हटलं म्हाका अशें 150 तरी हाऊसफुल आसतले 150 हाऊसफुल सो इतलो बरो रिस्पॉन्स पयलीं तुमकां दिशिल्लो की बाबा इतलो बरो चड रिस्पॉन्स ओवर रिस्पॉन्स मेळटलो म्हणून चितिल्ले बरो रिस्पॉन्स मेळटलो म्हणून इतलो मेळटलो म्हणून चिंतून नाशिल्लें आम्ही दिलेले की 1 वीक 2 वीक चलत बरोबर पूण अजून पर्यंत काल पयरचो सुद्दां जेन्ना आमी स्टेटस पळयलो आनी आमी थिएटरान वचून पळयले जाल्यार ते हाऊसफुल आशिल्ले आतां त्या शिवाय आतां 2-3 दीस उरले न्ही सुटयेचे दीस परत विकेंड कंटिन्युअस हॉलिडे आसा म्हाका दिसता आनी कमीत कमी सद्या चल्ला पळय न्ही कित्याक काल सुद्दां आयनॉक्स हाऊसफुल आशिल्ले सो त्या हिशोबान पळयत जाल्यार आनी कमीत कमी 2 ते 3 आठवडे सहज चलपाक शकता फिल्म आनी ह्या फिल्माचो प्लस पॉयंट कितें आसा हे मरे प्रत्येक गोंयकाराक कनेक्ट जाता बरोबर कनेक्ट जावपी फिल्म आसा म्हणून हें चलता बरोबर ऑफकोर्स आमची सगळ्यांची कामां आसा ताचें डेडिकेशन आसा सगळ्या कलाकारांनी बरें केलं स्टोरी बरी आसा पूण सगळ्यात म्हणून कनेक्ट जावचें पडटा तुका ते आपले कशें दिसना न्ही जाल्यार तुका आतां खूब लोकांक ते इंट्रस्ट जाला की अरे तुवें होम स्वीट होम पळोवना काल तुवें होम स्वीट होम पळोवना जाल्यार तूं खरो गोंयकार न्ही अशे तरेचे कमेंट्स येवपाक लागले रे तूं अशेंय कॉल केल्या की आमकां बिहारान कोण तरी एक लिडर जाय म्हणून हांव आशिल्लो हें करतलो आशिल्लो रातचोय काडना एंडींग पार्ट जो आसलो पळय न्ही तो म्हाजो बरोच लेट सुचला म्हाका त्या आपले पिक्चर सुरू जातना पळय तुका तो फील येना की आपण सगळ्यात पयली अंडरलायन की हांव बाबा कोंकणी पिक्चर पळयता म्हणून फील येना एक्झॅक्टली तूं बायलेक सांग पोज कसो करता तो आणि कोणतरी एक्टर राणो म्हणटा हांगा बेश्टेशें बोटां वडा म्हणे घाला तर कोणाकडे मी सेटिंग करता आणि लागी आहे खूप लागी आहे पल्लू